Speaker sir, I wish to draw the attention of the government to serious concerns as recently granted mining leases include houses, temples and agricultural land and pose a threat to nearby water bodies and ecologically sensitive zones. The government should take immediate and concrete steps to ensure that residential, religious and environmentally sensitive areas are fully protected. Speaker sir, Bisholin block number 1 Vedantak जो दिला तातून 200 घरां हा मुळगांव ग्राम देवी श्री केळबाई टेम्पल श्री सातेरी टेम्पल श्री महादेव टेम्पल आणि एग्रीकल्चरल लँड हा कुटण्या अशेंच जे हा ते हरवळे कॅचमेंट एरिया ऑफ हरवळे वॉटरफॉल एडजॉयनिंग टू देव रुद्रेश्वर देवस्थान. स्पीकर सर असोच नवो ब्लॉक जो ऑक्शन जावपाचो हा कुडहाम आजोबा टेम्पल. सो हे सगळें जर पळोवंक गेले जाल्यार हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की आमची मायनिंगाची ग्रीड जी आहा ताजे खातीर आमच्या लोकांची देवाची नीड आमी सॅक्रिफायस करची न्ही. आय नीड एन एश्युरन्स दॅट दीस temples which have existed for generations should be protected, and as per the regional plan 2021 थंय buffer zone जे आहा ते तांणी मानचे. स्पीकर सर, बाब विजय सरदेसायन देवाचो कैवारी आपुणूच आसा हे दाखोवचें न्ही. सरकार एकूय देवूळ जे आसा पळय न्ही ते मोडपाक दिवचो ना आनी सगळीं देवळां जी आहा पळय न्ही ही लिजाच्या भायर आसा. आज हांव फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगता चुकून सुद्दां म्हणजे माझे तर म्हणणे आसा की त्यांनी रुद्रेश्वर देवळाचो उल्लेख केलो फ्रॉम द वॉटरफॉल टू द ती 100 मीटर जे आसा पळय न्हू हे भायर आसा. बफर झोनात तर 50 मीटरच्या भितर तांकां खोदकाम जे आहा पळय न्ही हे करपाकूच मेळपाना. मायन एक्सट्रॅक्शन हे करपाक मेळचें ना. स्ट्रिक्टली हे मायन्सान लेटरी रेडी केला. ऑब्जेक्शन घाल्लें 2024 ताका ऑलरेडी जे आसा पळय डीएमजी जे आसा पळय न्ही एका लेटरी रेडी केला ते ताका हँड ओव्हर करतले. स्पीकर सर, म्हजो हक्क आहा टू रेज इश्यूज मागीर ताका करवारी म्हणप आनी ते कॅटेगरायज करप सारकें न्ही. तुम्ही पयलींच जर घेतिल्ले जाल्यार हांव इश्यूज रेज करनासलो. तांणी रुद्रेश्वर देवस्थानान 2024 ऑलरेडी ताका लेटर रेडी केला हँड ओव्हर करतले.